देवाचें उतर ह्या नियाल मालान सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयच्या दिसा आमी आमचे डायोसिसीन पाद्रींक भेटलेलो दीस समोरुंकतां. सांत जॉन मारी वियानी हाचो आयज आमी परब करतां, जो पाद्रींचो पात्रोन वरतता. हो सांत आपले आख्खें जिवीत मिसाच्या बलिदानांक पयलो वयलो जागो दिवन देवाचेर थीर भावार्थ दवरून जियेलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, व्होड तुजो भावार्थ, तुका जाय तें जावं. हाचे वरवीं आमकां थावें जाता की जेजू ते हुयेल मारतेली ते ओस्तोरेचो भावार्थ पळोवन थोटाकता खरो, पूण खुशाल जावन तिचे दुयेक बरी करता. हे ओस्तोरे इतलो भावार्थ आमी जेजूचेर ठेवलो जाल्यार आमचो सोर्गींचो बाप कितलो खुशाल जातलो न्हय. आमचेर कोस त्रास येतोच देवाक शीनचे बदलेक आमी ताचेर भावार्थ दवरून सगळे आमचे प्रश्न आमी देवाच्या पांयां सोरशी दवरल्यार काळजां मनाक समाधान जातलें. हें सोतमानूंक चड गरजेचें. सांत मारी वियानी भाशेन आमचे गवली थीर भावार्थाचे नमुने जावंक आपले पोरजेक भावार्थाचे वाटेर चलोवपी वाहनां जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. आनी आमी सगळीं खोरी क्रिस्तांवां जेजूच्या भावार्थाची नीज साक्षीदारां जावंक वावरुया. मागणें. मोगाल बापा, आमकां सासवाच्या बिया सारको भावार्थ दी. मोगाल जेजू, कोश्टाच्या आनी आडकोलींच्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी आमचो भावार्थ थीर कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेलोसोर खुशाल राव, बरवाशान राव.